करता आणि असे कितें कितें तेणी ह्या ऑफिस बेरराच्या भितर आमचे माझे विदेशाचे आनी विश्वाचे घातलेले बरोबर आणि हांगा तो एक डिमांडूय करता की ही जी पार्टी आसा ती आमी हांगा सेक्युलरिझम आमी हे आसा पळय ते फॅब्रिक आसा गोंयचो तो डिस्टर्ब करता आणि आमी खंय तरी गोंयांत एक एक कितें तरी आमी लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन हाडपाक सोदता म्हणून जेन्ना आमी रजिस्टर जाता तेन्ना आनी डेंजर जातले म्हणून नेक्स्ट तो उलयलो पोगो बिलाचेर जे पोगो बिल आमचे आसा ते पोगो बिल कशें अनकॉन्स्टिट्युशनल आसा कशें ते इंडियाक आमी डिवायड करपाक सोदता नाजाल्यार असले गजाली तो ह्या हितून उलयलो आनी तो वयर हे उलयलो की आमी एवरी टायम आमी घाटी लमाणी हे शब्द आमी यूज करता आनी लोकांक आमी वायट वायट उतरां दिता अशें तिणी इसी कंप्लेंट केल्ली. आता तिने हिडन अनडिस्क्लोज हेतून तो कितें म्हणटा की आमी एज अ रेव्होल्युशनरी गोवन्स आमकां पॉलिटिकल पार्टी जावपाक जाय आनी मागीर आमकां गोंयांक डिवायड करपाक जाय गोंयकारांक सेपरेट करपाक जाय आनी असले अनकॉन्स्टिट्युशनल आमी भरपूर गजाली करतले आमी गोंयांत वायलन्स करतले आनी भुरग्यांच्या भितर आमी तेंच्या मायंडार एक टेररिझम म्हणजे टेररिस्ट टायप एक्टिविटीज आमी करतले हे इतले तेणी सिरियस एलिगेशन रेव्होल्युशनरी गोवन्साचेर तेणी हांगा घातलेले आणि त्यांनी भरपूर व्हिडिओज आणि कितें कितें त्यांनी अटॅच केले फुल कंटेंट त्यांनी हांगा अटॅच केले आणि तो हांगा डिमांडूय करता की आमकां रेव्होल्युशनरी गोवन्साक पॉलिटिकल पार्टी म्हणून इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियान आमकां रजिस्ट्रेशन करचें न्हू आमकां अप्रुवल दिवचें न्हू आनी आमकां तशेंच त्यांनी स्टॉप करून दवरचें म्हणून. आता त्यांनी कितें केलें मागीर म्हाज्या फेसबुक पोस्टा वयल्यान त्यांनी थोडे स्क्रीनशॉट घेतले. आता घाटी माफिया म्हणून ओके हांगा लेबर चार्जीस हांवें म्हाजी एक पोस्ट घातलो तो पोस्ट घातला त्यांनी सो अशें तेणी डिफरंट तेणी हे पळय शेम ऑन गोंयकार हुआ सपोर्टिंग मायग्रंट घाटी जाय कितें कितें तेणी पूण म्हणजे घाटी वर्ड आमी ज्या ज्या जाग्यार यूज केला तो तेणी फोकस करून तेणी डिफरंट हे व्हिडिओज सुद्दां तेणी लिंक घातला हांगा. सो हे डिफरंट पोस्ट तेणी स्क्रीनशॉट मारले आणि ते सगळे तेणी अटॅच केले ऑलमोस्ट 27 पेजीसाचे हे माल्कम फेरेनान एक ऑब्जेक्शन आमचेर घातले आणि आमकां गॅरंटी आसा आमकां खात्री आसा की हे जे ऑब्जेक्शन घातला तेणी हे ऑब्जेक्शन तेणी स्वताचे घालूंक ना हे ऑब्जेक्शन फायल करपाक तेच्या फाटल्यान एक व्हडली पावर आसा तेंच्यान ते सिस्टमॅटिक वेन म्हणल्यार आमकां अनकॉन्स्टिट्युशनल आनी आमी एंटी नॅशनल हे प्रूव करपाक लागून तेंच्यांनी हे सगळे तेंच्यांनी हे फुल कॉन्स्पिरसी केली आनी ऑब्जेक्शन ड्राफ्ट केल्ली. हितून कितलेशेच व्हिडिओ तेणी दाखयले म्हणजे आमी गोंयकारांक लागून झगडटा गोंयकारांक लागून जे रायट मागता ते तेणी दाखयले की आमी वायलन्स करता म्हणून. सो एवरी हेचेर तेणी ऑलमोस्ट 27 पेजीस तेणी हे ऑब्जेक्शन फायल केल्ले भितर डिफरंट पोस्ट आसा डिफरंट फेसबुक पोस्ट आसा व्हिडिओज आसा युट्यूबा वयले. फायनली तेणी पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन बिल हे आमचे जे बिल ड्राफ्ट आमी दिले हे बिल पासून तेणी अटॅच केले आणि ते बिलाचेर तेणी इलेक्शन कमिशनाक सांगले की हे बिल गोंयकारांक इंडिये पासून डिवायड करतले सेपरेट करतले आणि आमी एक एंटी नॅशनल एक्टिविटी करता हे पोगो बिल हाडून हे तेणी फुल आमचे बिल तेणी दाखयले घातले. सो हे पोगो बिल आमी फर्स्ट टाइम जेन्ना सगळ्या आमदारांक दिल्ले तेन्ना आमी जो फोटो आसा आमचो जो इंगवड ऑफिस ते तेणी दाखयले थंय. मागीर पोगो बिलाचेर आमचे तेचे जे स्क्रीनशॉट आसतले आमचे पोगो बिल म्हणजे तेका प्रूफ दाखोवपाक जाय की आमी पोगो बिल प्रोमोट करता जे ऑफिस बेरर्स आसा ते प्रोमोट करता तेका लागून विरेश विश्वेचे आमचे फोटो घालून तेणी दाखयले की आमी सगळे वांगडा आसा आनी आमी कशे प्रोमोट करता म्हणून ते पोगो बिल. हांगा बरयला पळय तेणी विरेश बोरकर डिस्ट्रिब्युटिंग पोगो पॅम्पलेट्स म्हणून हे आमचे पोगो फ्लॅग घालून दाखयला. हांगा विश्वेश पोगो पॅम्पलेट्स वाटता कॅम्पेन डोर टू डोर करता ते दाखयला आणि हे आमचे प्रेस कॉन्फरन्सीस. हे आमचे ऑफिस ओपनिंग्स इवन माझी इंडिया आयडाचेर जे प्रेस हे जाल्ली प्रेस आमचे इंटरव्यू जाल्ली ती पासून तेणी थंयसर राज ठाकरेच्या नांवान तेणी हे केला की तो करता तशें आमी गोंयांत करपाक सोदता म्हणून सगळे युट्यूब लिंक तेणी हांगा घातलेले आहा.
आणि हे इम्पॉर्टंट हांगा तेणी कोर्टाक हे पासून दाखयला की म्हाका गोंयांत तडीपाराची म्हाजेर केस आसा आनी हांव एक व्हडलो क्रिमिनल आनी ह्या क्रिमिनलाक आनी तेंचे जे भुरगे आसा तेचे जे फ्रेंड्स आसा तेंकां टीममेट्स आसा तेंकां पार्टी रजिस्टर करून दिवची न्हू म्हणून हे पासून तेणी तडीपाराचे तेणी खंयच्या तरी न्यूज चॅनलाचेर घेतला. हे मेळावलीचे व्हिडिओ तेणी दाखयला की मेळावली जशें आमचे भुरगे पाड जाल्ले तेका मेळावली आंदोलनाक. हे टॅक्सी एका युनियनाक एका पासून तेजे स्टेजीचेर जाल्ले तेणी बरयला की म्हाका पुलिसांनी हेलो म्हणजे अशें दाखयला की असो पोर्ट्रे केला की कोण तरी हांव माफिया नाजाल्यार कोण तरी हांव गुंडा नाजाल्यार कोण तरी एक क्रिमिनल आनी तेका पुलीस व्हरता कशें तेणी एक सगळें एक पिक्चर तेणी क्रिएट केल्लें जालें. सो आमी लोकांक इतलेंच सांगपाक सोदता आमी लोकांक इतलेंच सांगपाक सोदता की ही जी ऑब्जेक्शन्स तेंच्यांनी जी आमचेर फायल केली ही ऑब्जेक्शन रेव्होल्युशनरी गोवन्सान डिफेंड केली आनी आमी एका मनशाक थँक्यू म्हणपाक सोदता ज्या मनशान एज अ गोंयकार म्हणून फुडें सरोन रेव्होल्युशनरी गोवन्सा खातीर त्या मनशाच्या काळजान सदांच एक मोग आसा एक रिस्पेक्ट आसा आनी त्या मनशाक लागूनूय आमच्या काळजान मोग आसा आनी भरपूर रिस्पेक्ट आसा. सो त्या एका मनशान ही जी ऑब्जेक्शन्स फायल जाल्ली ती ऑब्जेक्शन्स तेणी डिफेंड केली. ऑलमोस्ट 260 पेजीस आमी रिप्लाय फायल केलो. हांव थँक्यू म्हणपाक सोदता सर एडवोकेट कार्लोस फेरेरा. तेणी सक्सेसफुली ही सगळी ऑब्जेक्शन्स डिफेंड केली. घाटी हो वर्ड आसा तो वर्ड तेणी डिफेंड केलो. आमचे पोगो बिल कशें लीगल आसा ते थंयसर डिफेंड जाले आनी आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्स कशें एंटी नॅशनल न्हू आनी आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्स कशें कॉन्स्टिट्युशनल वेन आमी काम करता हे सगळें ते ऑब्जेक्शनान जे रिप्लाय दिला तेतून कार्लोस सरान सगळे रिप्लाय दिवन इलेक्शन कमिशनान आमकां हे इलेक्शन पार्टी रजिस्ट्रेशन पार्टी सर्टिफिकेट दिवपाक मजबूर केले. आयज जर कार्लोस सर नासलो कार्लोस सरान जर हे रिप्लाय करूंक नासले जाल्यार आमकां दिसना की आमची पार्टी खंय तरी रजिस्टर जातली आसली. सो हांव खूब थँक्यू रेव्होल्युशनरी गोवन्सा तर्फे आनी सगळ्या भुरग्यां तर्फे आनी जितले आमचे गोंयकार आसा सगळ्या गोंयकारां तर्फे कार्लोस सराक हांव थँक्यू म्हणपाक सोदता की तेका लागून आयज आमची पार्टी रजिस्टर जावपाक पावली आनी तेका लागून आयज लोकांक आमचेर कॉन्फिडन्स येतलो की आमी पोगो बिल जे आसा ते असेंब्लीन आमी डिफेंड करपाक शकता. आमी हे पोगो बिल असेंब्लीन पास करपाक शकता. जर आमी इलेक्शन कमिशना कडेन आमचे 260 पानांच्या आमी रिप्लायन जर आमी ते डिफेंड करपाक शकता आमी कॉन्स्टिट्युशनल म्हणून प्रूव्ह करपाक शकता जाल्यार आमकां गॅरंटी आसा की रेव्होल्युशनरी गोवन्स पोगो बिल पासून येता ते असेंब्ली जेन्ना आमी पास करतले ते आमी खंयच्याय कोर्टान नाजाल्यार खंयच्याय लेवलाचेर आमी ते डिफेंड करपाक आमी रेडी आसा. सो सगळ्या गोंयकारांकडे एकूच मागणी करता की तुमी सगळ्यांनी रेव्होल्युशनरी गोवन्साक जो मोग दिला तो मोग असोच दवरचो आनी जे जे आमकां एंटी नॅशनल म्हणटाले नाजाल्यार आमचेर डिफेमेटरी पोस्ट घालताले आयज तेंची सगळ्यांची तोंडां जी आसा ती बंद जाल्ली आसतली. आयज तांकां तोंडां नासतली उलोवपाक आयज तेंच्या कडेन व्हिडिओ काडपाक कंटेंट नासतलो की आतां कितें म्हणटाले. जर इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया जर आमकां अप्रूव्ह करता जर आमकां इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया जर आमचे रिप्लाय जर एक्सेप्ट करता इतले डेंजर तेंच्यांनी ड्राफ्ट केल्ले ते की आमकां फुल पोर्ट्रे केल्ले की आमी एंटी नॅशनल म्हणून जाल्यार ते जर आमी डिफेंड करून सक्सेसफुली जर पार्टी रजिस्टर करपाक शकता जाल्यार म्हाका दिसना ह्या मनशांकडे आनी कितें तरी तोंड आसतलें नाजाल्यार ह्या मनशांकडे आनी कितें तरी उतरां आसतलीं रेव्होल्युशनरी गोवन्साक डिफेम करपाक. पूण तेंच्या कडल्यान दुसरे डिफेमेटरी पोस्ट डिफेमेटरी व्हिडिओज येत रावतले. पूण सगळ्या गोंयकारांक सांगता की आयच्या दिसा हे जे नेगेटिव्ह कितें आसलें जे डाउट्स लोकांच्या मनात आसले पोगो बिला बद्दल नाजाल्यार आमच्या कामा बद्दल ते सगळे क्लियर जाल्ले आसा. ते गव्हर्नमेंट सेंट्रल गव्हर्नमेंट जे आमचे गव्हर्नमेंट इंडिया गव्हर्नमेंटाचे जे इलेक्शन कमिशन आसा तेंच्यांनी आमकां अप्रुवल दिल्ले आसा. जेन्ना ते अप्रुवल दिता तेन्ना हे बारीक कोण कितें कितें म्हणटा ते लोकांनी मनार धरचें न्हू. आमकां इलेक्शन जिखपाक जाय. 2022 सालान आमकां आमचो सरकार घडोवपाक जाय आनी 2022 सालान आमकां आमचे पोगो बिल जे आसा ते येता ते असेंब्लीन मार्च नाजाल्यार एप्रिलान केन्ना आसतले ते असेंब्लीन आमकां पास करून गोंय आनी गोंयकारांक लागून गोंयकारांचे जे रायट्स आसा ते राखून दवरपाक जाय. देव बरें करूं. थँक्यू.
गोवा स्वराज पार्टीचे कितें जालें आनी कॅन्डिडेट जे तुवें डिक्लेअर केला त्या तेजेर जातले काय आतां या गोवा स्वराज पार्टीचे सिंबल आमी नोव्हेंबर 20th घातलेले. ओके, ते अजून पेंडिंग आसा. सो ते जशें जातले त्याच्या वयल्यान आमी फुडले आमचे जे स्टेप आसा की खंयच्या पार्टीचेर आमी कंटेस्ट करपाचे ते रेव्होल्युशनरी गोवन्स आनी जीएसआरपी हे दोगांची एक्झिक्युटिव्ह बॉडी जी आसा ती बसतली, डिस्कस करतली आनी आमी कशे फुडें वयतले, आमी कोणाच्या खंयच्या सिंबलाचेर वयतले, खंयच्या पार्टीच्या अंडर वयतले, कशे वयतले, कितें वयतले, सगळे आमी डिस्कस करतले आनी तुमच्या फुडें दवरतले. आयज फक्त आमी तुमकां एक गुड न्यूज दिवपाक येयल्ले, लोकांक सांगपाक येयल्ले की रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी रजिस्टर जाला आनी आमकां इलेक्शन कमिशनान फुटबॉल हो आमकां सिंबल दिला म्हणून. मनोज, काही दिसांपूर्वी पंचायत मंत्री माविन गुदिनो आणि दाबोलेचो आमदार आसा तेणे एक स्टेटमेंट केलो, जाहीर स्टेटमेंट. भायले भितरले कितले वेळ रावतले. ते कुट्टाळी मतदारसंघात गिरीश पिल्ले हो उमेदवार, योग्य उमेदवार भाजपाचो आसलो म्हणले. हेजेर तुजें रिएक्शन कितें? आमकां खबर आसली म्हणूनच तर रेव्होल्युशनरी गोवन्स आमकां फॉर्म करचे पडले. जेन्ना आमकां कळ्ळें की आमचें गोंय आमच्या हातींतल्यान वयता आनी अशे लिडर्स क्रिएट करता ते पॉलिटिशियन, जे लिडर्स आयज भायल्यान येयला, गोंयांत सेटल जाला आनी गोंयांत सेटलूच जावंक ना. गोंयांत सेटल जावन तेंच्यांनी इलिगॅलिटीज प्रमोट केला, स्वता इलिगल केला, स्वता लँड एन्क्रोच केला, स्वता इलिगल धंदे केला आनी आयज ते लिडर म्हणून पोर्ट्रे जाता. जस्ट बिकॉज कुट्टाळे 12 ते 13 हजार मायग्रंटांची वोट बँक आसा, ही जी माविन गुदिनो खबर आसा, तोय भितरलो पार्ट आसा वोट बँक क्रिएट करपाक. सो ह्यो एकूच न्हू, अशे आनी कितलेशेच पिल्ले आनी तयार गोंयांत जायत आसा, दिसान दीस जाता. आनी स्पेशली जी वोट बँक क्रिएट जाता मायग्रंटांची ती इलिगल वोट बँक जाता. तेका आमी लिगलूय म्हणपाक शकना, कित्याक तेंची ड्युअल वोट बँक आसता, तेंचे डॉक्युमेंट सारखे नसता आनी स्पेशली जे बीएलओज, आयज कितलेशेच बीएलओज अशे आहा जे सारखे काम करिना, जे इलिगल वोटिंग कार्डा करपाक प्रमोट करता, इलिगल वोटिंग कार्डा करता. आनी होच आमकां भंय दिसता, जर हे अशेंच चालू उरले जाल्यार एक टायम आमचो गोंय आमच्या हातींत उरचें ना. आयज माविन गुदिनो पयलीं म्हटल्यार माविन गुदिनो पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन काय ना हेय लोकांक खबर ना, लोकांक डावट आसा. सो तो जर आयज प्रमोट करता पिल्लेक जाल्यार आमकां तरी सगळ्या गोंयकारांक आनी सगळ्या म्हाका दिसता कुट्टाळकारांक आनी दाबोळकारांकूय खबर आसतली की तो पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन न्हू म्हणून. आनी हो डावट सदांच आमच्या मनात उरतलो, तो केन्ना ना केन्ना तरी क्लियरूय जातलो. सो आमी इतलेच लोकांक सांगपाक सोदता की जी बीजेपी आसा, ही बीजेपी आयज भायल्या लोकांक प्रमोट करता, कित्याक तांकां खबर आसा की गोंयकार तेंच्या वाटेन रावपाचे ना. सो 1-2 तिकेटी जर तांकां दिले भायल्या लोकांक जाल्यार जी भायल्या लोकांची इलिगल मतां आसा, जी मायग्रंटांची वोट बँक जाल्ली आसा, ती वोट बँक तांकां खंय तरी सपोर्ट करतली आनी तांकां ती वोटिंग करतली. ह्या आशेन बीजेपी तांकां एक आपले जे सीट आसा ते दिवपाकूय शकता. ऑलरेडी तांकां आपल्या बीजेपीन कमिटीन आपल्या घातलेले आसा, ऑलरेडी तांकां झेडपी केल्ले आसा आनी हे फुडें अशेंच जातले अशें आमकां दिसता. पूण ते स्टॉप करपाक रेव्होल्युशनरी गोवन्सान प्रत्येक मतदारसंघात पर्याय दवरपाचो आनी दिवपाचो ठरयिल्लो. सो लोकांक प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन, ईच एंड एवरी कॉन्स्टिट्युएन्सीन रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो भुरगो, आमचो लिडर आमी तुमच्या फुडें दवरतले. सो ताका मतां मारपाचे, ताका निवडून हाडपाचें काम हे प्रत्येक गोंयकाराचें आसतलें. थँक्यू. Thank you.